भारतमाला असताना सागरमाला सारखे प्रोजेक्ट आम्ही हाडले। सागरमालाच्या अंतर्गत गोयात 7 जेटी जावपाच्यो आसा। त्या 7 जेटीचो कोळसो हाडपा खातीर टुरिजमा खातीर आमी उपयोग करतले, जेची टुरिजम कनेक्टिविटी जातली। वॉटर टॅक्सी आमी गोयात सुरवात करता, जेणे करून फ्युचर विजन आसा, फ्युचर टुरिजम लोक रस्त्या वयल्यान वयचे ना ताका वेगळ्या पद्धतीची सोय करपाक जाय, म्हणून सागरमाला हो प्रोजेक्ट आसा। आणि या सागरमाला प्रोजेक्टाच्या अंडर आम्ही अशा पद्धतीचे वंदे भारत ट्रेन सुरुवात झाली। गोयातल्या गोवा टू मुंबई वचपाक लागले आम्ही 8 वरांच्या भितर। आम्ही तर म्हटला की इन फ्युचर 7 वरांनी पावतले। इन फ्युचर पेडण्या टू काणकोण कनेक्टिविटी करपा खातीर ह्या दोनूय डिस्टन्स अर्द्या वरान कंप्लीट जावचे। डबल ट्रॅकिंग जर जाले आसत जाल्यार फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर ही ट्रेन सुरुवात जाता। ही आमची अचिवमेंट आसा। फास्टेस्ट लोकल सुरुवात जावच्यो, आमकां हाजो फायदो जो मेळटलो, हे आमचे फ्युचर आसा। ते फावटी बरीचशी मतां पार्टीच्या चिन्हाचेर पडटा, ऑफकोर्स पडटा। कमळ म्हटल्यार काय मारमत, कमळ म्हटल्यार काय मारमत। अजून थोडीशी मतां म्हणजे मोदीजीक बीन पळोवन पडटा, मोदीजीन बरें काम केलां मारमत। तिसरे बाबा मुख्यमंत्री कोण पर्रीकर भाई आशिल्लो तरी बरें काम केलां मारमत। आता प्रमोद सावंत बरें मार केलां मारमत। ताज्या उपरांत हांव सगळीं मतां म्हणना, हांव पळयात हांव सगळीं मतां म्हणना। तुमी म्हणटले तुका लागून मतां पडटा काय म्हणटा ना, दुसरी मतां पडटा मागीर थंय कोणाक आमी उबो दवरला पळय न्ही, कोण आमचो आमदार मंत्री ताका हो म्हाका जाय तोच मेळ्ळा म्हणटली मारमत, म्हणटली जॉयनेटान काम करता। आनी लास्टाची मतां जी कोणाक लागून पडटा, कार्यकर्त्या खातीर पडटा।